कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. कितें रे कोण दिसता? श्रीवा केस बी कित केला पळय ताणें. हॅलो, गुड आफ्टरनून. गुड इवनिंग जालें, 4 जाली. सो आयज बाहेर कोण रे? मंगळार, ट्युजडे आयज. आनीक आमी आतां सांजची 4 सुमार भायर सरल्या बागायतदारान वचपाक. तर ह्या म्हयन्याक आमी गेल्ली ह्या म्हयन्याक आमी गेल्ली मंथली ग्रोसरी शॉपिंग बी जी आसा पळय ती केली. बट न्ही आतां थोडेशे एक्स्ट्राचे सामान जाय म्हाका, ताका लागून वता. अशें ना की लास्ट मंथ म्हळ्यार लास्ट टायम जेन्ना आमी गेल्ली तेन्ना मेळूना अशें बी कांय ना. थोडेशे आयटम जे आसा पळय ते म्हाजे कडेन मिस जाल्ले हाडपाक. सो ते हाडपाक आनी थोडेशे आनी जाय भाजी बीन. तुमकां तर खबर आसा न्ही, पयर संडेक आमी नाशिल्ली, भोंवपाक गेल्ली न्ही मिरे संडेक. सो आमी भोंवपाक गेल्ली न्ही. सो ती भाजी बीन काय हाडून आशिल्ली ह्या विकाची. सो ताका लागून आतां आमी ते बीन सामान बी जातलें आनी म्हाका थोडीशी भाजी जाय, फ्रुट्स जाय, तेवूय बी घेवया अशें म्हटलें एका. कित्याक आतां बायेक लागून न्ही हांव कितें करता, चडशे भरपूर स्टॉक हाडून भरना भाजयेचो. जो कितें जाय पळय थोडेशे तितलेच घेता आनी तितलेच अशें हें करता, फ्रेश अशें हाडून 1-4 पावटी वचपाक पडल्यार कोता येता. मागीर विका वचपाक पडल्यार कोता येता. बट अशें एट अ टायम हाडना हांव खूब अशी भाजी बी. सो तेच म्हणलें या अशें म्हणून हेका. आनी आतां आमी भायर सरल्या वचपाक आनी असलें रखरखीत वत. कोण म्हणचें ना न्ही रे सकाळ फुडें पावस पडला त्या भशेन वत हें. सकाळ फुडें रातभर आनी भरपूर पावस पडटा सारको. आनी सकाळ फुडें बीन आनी मागीर जशी जशी दनपार जाता पळय न्हू तशें तशें मागीर अशें करून वत येता. आतां परत पळय 5-6 म्हटल्यार परत पावस स्टार्ट जातलो. मातशें अशें येता. ओके बरें, कपडे बिपडे सुकता, पावसूय बी जाता, सगळें जाता सारकें. सो जस्ट आमी आतां भायर सरल्या वता आतां गोवा बागायतदारान. हें कितें म्हणटा? हें चेडूं कितें म्हणटा? हो बॉय कितें म्हणटा? बॉय कितें म्हणटा हो? हो बॉय कितें म्हणटा? केस बी उगयले तेजे कितें केल्या पळय तेणें. तुमकां म्हाज्या तोंडार वत पडटा तेजेर अदमास येयलो आसतलो की कसलें वत आसा तें भायर. ते न्हिदलेले बाय न्हिदलेले जेवन बीन. मागीर ताका लागून मातशें सुसेगाद भायर सरली. म्हाजें जाल्लें सगळें, हांवें रेडी बी केल्लें. फक्त हांवूच रेडी जावपाचें उरलेलें. सगळें बॅग बीग सगळें रेडी करून दवरलेलें. मागीर म्हटलें मातशें हेका न्हिदोनी अशें म्हणून आनी एक 15-20 मिनटां बसून रावली आमी. मागीर हांव हळू हळू भितर वचून रेडी जाता म्हण हें उठलें. बरें जालें म्हटलें. उठयलें जाल्यार मागीर रडटा आशिल्लें, पिरपीर करता आशिल्लें. म्हळ्यार आपणूच जावन उठलें तें बरें जालें म्हटलें. ओके सो चलो. ताका बोंब बी जाय दिसता. आतां बोंब बी घालून आशिल्लो ताका, हाडला हें करून घालता ताका आतां. म्हाका खबर आशिल्लें घरा कडेन पिवपाक लायलो आनी एक्सायटमेंटा भितर पिवपा नाशिल्लें म्हणून हांवें करूनच हाडलो. समजा लायता ताका आतां आनीक वयता. मेळटा मागीर तुमकां. हें पातळ बारीक हें इतलें स्ट्रॉंग आसता तें लिक्वीड जॅगरी. प्रायस 150. घेवया. बरें आहे. तूं केन्ना यूज केला? आमी केन्ना यूज करूं. चलो ट्राय करया. मिरसांगे आसा बट सगळ्यो काळ्यो अश्यो जाल्यो. बऱ्यो तांबड्यो ना. सो हें एक कितें फ्रूट आसा लिंबू कशें 100 रुपीज. कितें म्हणून खबर ना. तोरी लिंबू कितें काय बरयल्लें बी ना. कमेंट करून सांगात कितें तें.
नेक्स्ट टाइम होता वाईट लाईनचं करायला. आणि हे पण साठा 85 हाफ किलो असा तर 75 हाफ किलो. फ्लाईट दो माहिती हां डोम नाही तो फ्लाईट आहे. पण एक रब्बर ना न्ही लागना ते लूज दिसता. धुल्लं पळय कितलो तो बाय न्ही हांगासर सगळे ताका एक्सायटेड दिसना. सगळ्याक हात लायता खांप्यात. आनी न्ही बरी देवाची आयदनां बी येयल्या. बरें बरें कितें कितें येयलां अशें देवाचें. अशें दिसता अशें न्यू मातशें कितें कितें खांप्यात. आमकां कांय नाका. चवथ खूब पयस आसा न्ही. मे बी श्रावणाचें लागून येयलां आसतलें. कितें रे कितें दिसलें आमकां लागता डब्बल हेजे. म्हाजो मणी ओडून तोंडा घालता म्हण हांवें मणी तसो फाटल्यान घातलो धरल्यानी सामको तोंडात धरता घालता. आनी ताका न्ही आतां अशें एकदां याद जाली न्ही खाज येता अशी हें जालें मागीर तसा कशें आयकना न्ही रे. आनी आमचे सबस्क्रायबर्स बी मेळ्ळी 2-3 जाणां मेळ्ळी सबस्क्रायबर. फर्स्ट टायम म्हाका बागायदारां इतली जाण मेळ्ळी. केन्ना एकली बी अशी मेळटाली 3 जाण मेळ्ळी. ती आपयताली हें वचना जाल्यार तिचे कडेन हरशीं सगळ्या कडेन वता. ती बाबडी यो यो म्हणटाली कशें वचना चल मुगो म्हणल्यार बी वचना. हांसोन दाखयत तिका. सो जालें शॉपिंग. गर्दी नाशिल्ली आयज. आमी गेले तेन्ना तर गर्दी नाशिल्ली. थोडेच लोक आशिल्ले आनी आतां येता म्हळ्यार खूब गर्दी जाली न्हू रे. आतां गर्दी जाली आनी पार्किंग बी बरें मेळयलें. सो जालें आमचें आतां घेवन जें कितें जाय आशिल्लें पळय तें घेतलें सामान. आनी जें कितें नाका आशिल्लें पळय तेंवूय बी घेतलें. ते म्हाका म्हाजेर बील. हा तुवें म्हणटा. आमी म्हटलां आमी तुवें थोडी म्हटलां. तूं खंय घेतलां. तूं नाका म्हणटालो हांवेंच घेतलां नाका आशिल्लें सामान. सो मागीर थंय गेलें की ना दिसता न्ही कितें कितें अशें करून हां हें बरें आसा तें बरें आसा अशें म्हणून. भाजी चड मेळूना म्हाका. वालपापडीच मेळ्ळी ती घेतली हांवें. आशिल्ले फ्लावर बैंगन गड्डे बीन ते हांवें घेवना. कॅरट जाय आशिल्ले म्हाका मेळूना. बीटरूट जाय आशिल्लो मेळूना. सो ओके म्हटलें आसूं. तरी सोंपली दिसता भाजी तेंची. बैंगन बरी मोठी आशिल्ली बट मातशी ती आतां बावल्या. ती बैंगन भरता करपा रे मोटेली मातशी बावल्या अशी कालची बी आसतली. पाय धरता हात घालता. मागीर फ्रुट्स बी खूब ऑप्शन आशिल्ले. हांवें तोतापुरी बी हाडूना. आमगेर मागीर खायना म्हाकाच पडटा ते सगळें. सो जें कितें जाय आशिल्लें पळय तें घेतलें. लिंबू घेतले रे तुवें. घे म्हटलेलें मरे तुका लिंबू जाय आशिल्ले. खंय गो खंय दाखयलें काय ते लिंबू घे रे. ते लिंबू यूज केले ना. काल सुद्दां यूज केले न्ही. लिंबू बी उरतात. गरमी बी पडटा न्ही पावसा वांगडा. सो आतां वता मार्केटान. हांगा घरा मार्केटान म्हणल्यार कितें फक्त बागायदारानच गेली आमी आनी येयली. पावसान काळोख केला हेजी आनी फकत हेच पावसान केला काळोख. सो या म्हटलं एका मागीर हें कितें जाल्यार पावस बी पडलो जाल्यार बाये घेवन हेवटेन तेवटेन भिजपाक पडटा न्ही अशें म्हणून. च्या पिवपाक या म्हणटालो म्हाका. च्या पिवपाक या न्ही अशें म्हणटालो. आनी नाका म्हटलें. घरा कडेन पिवपाचें. दूद घेतलें म्हण आशिल्लें बागायदारांनी. आजूच अमूल आशिल्लें. अमूल नाशिल्लें. नंदिनी हें आशिल्लें नंदिनी. पनीर मेळूना म्हाका आयज बागायदारान. कांयच सारकें नाय. कित्याक म्हणून खबर ना. आयज ना अशें की सोंपलें दिसता तेंची भाजी बीन. सांजे गेले की अशें मेळटा सांजे गेले म्हणून. नो बाबा नो. आतां कशें आड जाला पळय. बाय कोण तुका हांव काडून उडयत म्हणटा मुगो. बाय थंय म्हागेली स्क्रंची आनी एक एक्स्ट्राची 2 कांकणां. केन्ना तरी 5वी कांकणां घातलेली पळय तेन्ना केन्ना तरी ती 2 कांकणां थंय दवरलेली काडून. ती थंयच आसा हँड ब्रेक आसा पळय ताका. आनी एक स्क्रंची आसा ती एमर्जन्सी हांवें दवरल्या केन्ना जाय पडटा न्ही अशें म्हणून. गॅस बी सोडलेले आसता तेन्ना मागीर गाड्यान येतकीर रब्बर जायो असो दिसता पळय ताका लागून दवरल्या. म्हळ्यार हें तें सगळं ओडून येपय कशें काडटा पळय. ती स्क्रंची काडटा ते थंय 2 कांकणां आहा ती काडटले पळय. बाबा तो हँड ब्रेक ओडशी तोंडाक घालप ना ते मम्माल तें धुल्ल आसता तेका. तूं पळयनाका तेका. तूं गाडी चलय हांव पळयता तेका. आसूं काय करचें ना तें. सो आतां वता आनीक मागीर आमाडे मेळ्ळे म्हाका बरें दाखयता तुमकां. मागीर घरा कडेन पावले की बरें आसा मोट्टे बी. ओके सो मेळटा मागीर घरा कडेन पावले की. हे अशी मस्ती करतात जागे असले की न्हिदलेले सुसेग
बाबा पाऊस येऊ लागलो. पाऊस आणि पाऊस येतो दाखवायचा. आम्ही नी घराकडे पावली आणि हांगासर पाऊस आसा पळय न्हू तो बी स्टार्ट जालो आसा. आमी वयता तेन्ना वत आशिल्ले, मागीर रोखडेच न्ही दमटी अशी जाली आणि येता म्हणल्यार असा पावसान काळोख केल्लो, तर पावस तो आसा पळय न्हू तो पडपाक लागलो. बाय पें कशें धांवत येता ते सामके. पत्तलो डू घेतला. सो हे हांगासर सामान बायक चेंज करूं ना हांव काड न्ही सोमतें. हे हांगासर सामान जें आसा पळय तें कांय अशें म्हाका नाका आशिल्लें, बट थंय वयतकीर मागीर अशें जाता न्ही की हेंवूय जाय तेवूय जाय करून, तशें करून मागीर हाडलें कितें कितें दिसता तें. एक्चुली चड अशें कांय नाका आशिल्लें म्हाका, जें कितें जाय आशिल्लें पळय थोडेशें म्हणून चिंतून गेलें, बट मागीर जातात तें थंय वयतकीर. सो हेणें हें एक कितें घेवपाक लायलें म्हाका, लिक्वीड जॅगरीक. आमी म्हळ्यार हांवें केन्ना ट्राय करूं ना ही, आतां कशी यूज करता काय म्हाका खबर ना. तुमी जर कोणी यूज करता न्ही जाल्यार प्लीज कमेंट करून सांगात की हें आतां आमी नॉर्मल गोड यूज करता तशेंच करप का म्हणून. हे पळयात हांगासर आमाडे तुमकां सांगलें न्ही बरे आसा म्हणून. 35 रुपीसान हे 6 आमाडे जे आसा पळय न्ही ते बरे मोठे आमाडे. हे न्ही आमचे गांवठी बारीक आमाडे न्ही, हे मोठे आमाडे येता पळय ते कट करून करपाचे ते आमाडे. सो हे अर्द किलो दिसता. हय अर्द किलो 35 रुपीसान. सो हें हाडलें हांवें 2 पॅकेटां आसात, 2 पॅकेटां हाडलां. स आसा दोनी हितून. आनी हें हाडलां काकडीच न्ही ही, हय ग्रीन कलरची काकडी जी आसता पळय ती हाडल्या. आमकां व्हायट कलरची मेळूना आयज, ग्रीन. हे टमाट बटाट कांदे आनी पियर्स फ्रुट्स हेणें कांय नाका म्हटलेलें काय, हांवें जस्ट एक पियर्स घेतला बेश्टेच, कित्याक म्हाका खबर ना, एकूच आनी घेतला, कितें चिंतून घेतलें खबर ना. तोतापुरी बी खूब आशिल्ले आंबे, वरायटीज ऑफ आंबे ती एक हाडलें हांवें. हें वालपापडी बीन्स आनी कांय ना. भाजी जी आसा पळय ती इतलीच हाडल्या, चड हाडूं ना. म्हाका गाजर बीट जाय आशिल्लें मेळूना. तुमी म्हणटली आतां उलयता मदीं म्हाजो ड्रेस बी कसो चेंज जालो, अवतार कसो चेंज जालो काय म्हणून. एक्चुली जालें कितें जाणा, तुमचे कडेन उलयता मोबायलान जीवूच सोडलो. कितें जालें म्हणून खबर ना. सो व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूटच जायना जालो. कितलो वेळ ट्राय केलो, कितें केलें, मागीर हँग जाल्ल्या भशेन जाता, कितें रिकॉर्डिंग जायना कितें म्हणून खबर ना. सो जायत ना आतां तो मातसो तेका म्हणल्यार बॅटरी बी तेजी मातशी लो आशिल्ली, चार्जिंगाक लायलो, मातशें वयर सकयल केलो तेका आनी आतां जो आसा पळय तो मातसो जाग्यार येयला. आनी खबर ना मोबायलाक कितें जाता म्हणून, कितें तरी जाला तेका आतां. रोग गेलो तेका. ही पळय हांगासर दोगां तुमकां न्ही हांव भाजयेचें सांगतलें. जी आतां भाजी बायेक खावपाक शकता पळय न्हू, जी भाजी बायेक खावपाक शकता पळय हांव आनी तसलीच भाजी बी आतां प्रिफर करता हाडप. सो मागीर आमकां वेगळें तेका वेगळें जायना तें आतां डब्बल सगळें तेका लागून. आनी भायर न्ही बरो पावस पडटा. आमी च्या बी करून पिली. सो मोबायल मातसो जाग्यार येता म्हणल्यार च्या करून पिली. थोडेशें सामान जें आसा पळय तें जाग्याच्या जाग्यार दवरलें. आनी ही दोगां पळय कुस्ती मारता. लायट येयली चल न्हीद बाबा आतां 7 जाली. चल मागीर लेट न्हिदता. काल आनी पळोवना लेट न्हिदलें आनी मागीर उठत ना जालें. जेयलें बी कांय ना तें राती, डायरेक्ट सकाळीं 5 काय कितल्यांक उठला. मागीर मोदी बोन घातलेलो तेका, फीड घातलेली, पण उठला सकाळीं 5 उठून डायरेक्ट खेळपाक लागलें. मोदी आयज सकाळीं बेगीन जाल्ली तेजी, बेगीन न्हिदलेलें न्ही तेका लागून. आनी थोडेशें सामान जें आसा पळय तें काडून दवरलां. आयकता पळय रे तूं, मोबायलाक खर्च येयलो तुका मातशें. मोबायल आतां जालो कितलीं वर्सां जालीं तेका, 23 येतलो दिसता. 4 6 2-2.5 वर्स जालीं मोबायल. मागीर तेका काम बी तितलेंच दिलें न्ही हांवें, व्हिडिओ शूट कर, एडीट कर, अपलोड कर, काम भरपूर दिलें न्ही. हां पण कितें जालें मरे मोबायलाचो, कितें जाता पळय, जीव वयता तेजो मदीं. सो 17वां खर्च येता दिसता. आनी हे पळय हांगासर म्हाजें थोडेशें सामान जें आसा पळय तें काडून दवरपाचें उरलां. म्हळ्यार भाजी बी जी आसा पळय न्हू ती सगळी काडून दवरली हांवें, फक्त ग्रॉसरी जी आसा पळय थोडीशी ती काडपाचीच उरल्या. आनी ही पळय हांवें ही असली बिस्कीट हाडल्या. खूब तेंपान मेळ्ळी म्हाका ही बागायदारान.
कोण व्हरता बी न्ही बागायदार तांकां खबर आसतली बरी लागता आनी हो न्ही चड अशें खाती बिस्कीट बी टोस्ट बीन तशें खावपाक पळयना ही हाडली न्ही मातशी तो खाता अशें म्हणून आनी हें खंय वयता बाबा लायट पालयता हांव यो आनी सो ताका लागून ती हाडल्या हांवें मेळ्ळी म्हाका अशें म्हणून सो आतां उरलां तें सामान जें सगळें तें काडून दवरिता आनी तेज्या पयलीं न्ही तुमकां कितें दाखयता बेळटा सो हे पळयात हांगासर बायेक न्ही 2 ड्रेस जे आसा पळय न्हू ते आयल्यात एज अ गिफ्ट म्हणून सो तन्वी पयर आयिल्ले आमी संडेक गेल्ली पळय न्ही येता आसतना वाटेर तन्वी मेळ्ळें म्हणल्यार कॉल करून आयिल्ले ते सो ताणें न्ही हे 2 ड्रेस जे आसा पळय न्हू ते हाडल्या बाये खातीर हे पळयात खणाचे ड्रेस जे आसता पळय न्हू ते अशें करून महाराष्ट्रीयन बीन चड अशें वापरता असले ड्रेसीस बीन सो 2 ड्रेसीस हांगासर सेम सायज आसा फक्त हो मातसो बारीक आसा तो मातसो मोठे आसलेले बाये जाल्यार बरें जाता आशिल्लें हो बायेक एक्झॅक्ट बसतलो बट आतांच न्ही ताका घालपाचें आनी थोड्या दिसान मोडवे जातले ते ताका हो एक्चुली हांगासर नॉट घालपाचो टाय करपाचो हो एडजस्टेबल हो मातसो लॉंग बी करूं मेळटा हो मातसो नॉन एडजस्टेबल आसा एका फाटल्यान झीप बीन आसा आनी बरो आसा हांगासर हे पळयात पफ स्लीव्स आनी हो असो ड्रेस फाटल्यान बांदपाक बीन आसा ताका एडजस्ट करून भितर लायनींग बीन आसा आनी हेकाय आसा हे पळय लायनींग बीन आनी हेका फाटल्यान झीप ना हो डायरेक्ट घालपाचो बाय आतां आपल्या वयर खाटीर बसय खंय बाबा नाका खाटीर धांवता मागीर हे सायडीच्यान ते सायडीन सो हे 2 ड्रेस जे आसा पळय न्हू ते तन्वीन दिले आतां तुमी म्हणटली तन्वी कोण तर तन्वी म्हटल्यार चाचीले चोडू आनी चाची म्हटल्यार हेजी चाची म्हाजी न्ही हेजी चाची काणकोण सो तेजे चाची आनी तेणी चाचीन घेतलेले खंय ते तन्वी म्हाका सांगताले पयर फाटल्या दिसान फोन केल्लो येवपाकच मेळना ते सायडीन आमी किंवां हो येयलो जाल्यार मातसो फोन कर थंय हाडून दिता वाटेर तरी अशें म्हणून कित्याक आमी वयता न्ही केन्ना केन्ना आनी होवूय बीन कामाक लागून वयता न्ही काणकोण ते सायडीच्यान अशें मागीर तेणें म्हाका काल परत पयर संडे दिसा परत फोन केल्लो खंय आसा तुमी आपूण येता घरा कडेन म्हणून मागीर हांवें म्हटलें आमी ना गो अशें म्हणून मागीर वाटेर येता आसतना घेवन आयली तेजे कडल्यान सो तेज्या पयलीं चाचींनी हांणी विणून बीन केल्ले तसले ड्रेस बीन हे केल्ले सो आनी आतां हे खणाचे ड्रेस असले नाशिल्ले बी ना बाये कडेन सो बरें जालें असलें एक घेतले ते मागीर बेश्टे ड्रेसीस खूब आसा असले खणाचे ड्रेस नाशिल्ले सो आतां घालतले दिसतले तुमकां मागीर दाखयता घातले की ओके अशें बेश्टे घालून उपयोग ना खंय देवळान बी वचपा जाय ट्रेडिशनल कितें आसता पळय तेन्ना फंक्शन्स अशें कितें तरी सो आतां बाकीचें सामान उरलां पळय तें काडून घेता मोबायलाचेर मातशें लक्ष मारता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय